क्रिस्त मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, बाळका जेजूक मान करूंक ताचें बेसांवां आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर मागोवन घेवंक हे कुटुंब तशें आमी सांगता मेळ्ळ्या. आनी ह्या संदर्भी पवित्र पुस्तक आमकां कितें शिकयता तें समजून घेवंक आमी प्रयत्न करया. मोटव्यान तुमकां हांव सांगता. पयलें वसाप इसाया प्रवादीच्या ग्रंथांत काडलेलें. क्रिस्ताच्या येण्या प्रात सुमार 600 वर्सां आदीं तें बरयल्लें. क्रिस्ताच्या येण्याक लोक तयार करनासलो, आशेवनासलो, थोडे निराशे जाताले म्हूण येत. त्या संदर्भी इसाया प्रोफेट सांगता, क्रिस्त तुमचे थंय आयलेल्या वेळार, ताका तुमी स्वागत केल्ल्या वेळार तुमची जिणी, तुमची कुटुंबां बदलतालीं. वांजडी म्हूण आसल्या स्त्रियेक भुरगीं जातालीं. तो ओपारीनी उलयता. घरभर भुरगीं जातालीं. संतोशाच्या उमळ्यान तें कुटुंब नाचतलें. घर तांकां पावचें ना. आनीक व्हडलो तंबू ह्या घर बांदतलीं. तुज्या तरणाटपणाच्या अस्कत गायक लजे नाका भयणी. तुज्या तरणाटपणाच्या अस्कत गायक लजे नाका. कित्याक तुजो देव बोगसानाचो देव. तुजीं पदकां तो बोगशितालो. थोडो वेळ तुका शिक्षा दितालो जाल्यार तुका बरें करच्या खातीर तुका बोगशितालो. आसा काय कोणी एकलो दादलो आपणाच्या तरणाटपणाच्या व्हंकलेक बायलेक सांडून वेसो? ताणें गेल्यार हांव तुका सांडचो ना, तूं म्हजी पतीन जावन आसाय. कितलीं नाजूक उतरां पळया. कितलीं नाजूक उतरां पळया. आनी तें पयलें वसाप तो अशें आखेर करता. सोपूत दिवन हांव तुमकां बसयतां. आयका हीं उतरां भाव भयणीनो. सोपूत घालन हांव तुमकां हीं उतरां बसयतां. पर्वत आपलें स्थान सोडून वेतीत. पर्वत आपलें स्थान सोडून वेतीत आनी दोंगर हालोवंक लागतीत. पूण म्हजो विश्वासी मोग सदांच बाळटलो. म्हजो शांतीचो करार केदींच हालचो ना. अशें म्हणटा तुजी दया करता तो सर्वेस्पर. कितलीं नाजूक उतरां. आमी अस्कत, आमी पातकी, पाता करना नजो म्हूण आमी निश्चय करता जाल्यार अस्कत गायन पडटा. आमकां आसा बसयलो सोडवणदार. असली सोडवण खंयच्याच धर्मान आमकां आयकूंक मेळना. तर आमी संतोशाच्या उमळ्यान बरी जाय. हो जावन आसा मेन मॅसेज आमकां मेळचो हा संदेश. पूण जर तर आमी क्रिस्तान इतल्या उदारपणान आमचे थंय येतना जाल्यार ताका आमी स्विकार करनासतना रावोंत जाल्यार कितें जातली आमची स्थिती? हें आयच्या वांजेलान आमकां वाचूंक मेळटा. आतां परतया आमी वांजेलांत. अशी जावन आसली परिस्थिती. जेजू क्रिस्त जॉर्दान न्हंयेंत बाप्तिस्म दिवन आसतना जुआंव बाप्तिस्त अरण्यांत आसलो. आनी जुआंव बाप्तिस्ता कळ्ळें आपणाचे जे दीस लागीं पावले म्हणून ताका कैदीन घालो उपरांत. आनी देखून आपणाच्या शिसांक जेजू ससीन धाडटा आनी म्हणटा अशें सवाल घालता, तुमचो तो बसयलो सोडूनदार या दुसऱ्याक आमी आशे जाय. पळया जुआंव बाप्तिस्तान जेजू क्रिस्ताक घालचें सवाल, तुमचो तो बसयलो सोडूनदार या दुसऱ्याक आमी आशेवन रावो जाय. तर अशें सवाल तुमचो क्रिस्तांवगी या तूं अणभवती म्हळ्यार म्हूण सवाल घालें जाल्यार आमी कितें जाप दिता? पळय म्हज्या गळ्यांत बेंतीन आसा, कुरीस आसा, म्हजें नांव पळय, म्हाका बाप्तिस्म आसा, हांव मिसाव येता, हांव न्हय क्रिस्त, हांवच क्रिस्तांव म्हणटा हांव. मी समज तें म्हणचें, सत्य म्हणचें, तशें म्हणूंक जाय. क्रिस्तांनी सांगितलें जाल्लें तुमकां दुबाव वाचूंक नजो, हांवच तो बसयल्लो सोडून धार म्हूण.
पूण तो जाप दिता कितें? वसा आनी तुमच्या मेस्त्रीक सांगा, कुड्डे पळयतात, केप्यांक कान मेळटा, कोडकार नितळ जातात, मेल्ले जिवंत उरतात आनी संदेश बरी खबर सगळ्यांक प्रसाद जाल्या, सगळ्यांक सांगून जाल्या. क्रिस्ताचो वांजेर सगळ्यांक गावोन जाला. सवाल कितें? जाप कितें? सवाल तूं क्रिस्त गी म्हणून जाप गी. कुड्डे पळयतात, कान केप्पे आयकतात, कोडकार नितळ जातात, मेल्ले जिवन जाता. तूं सवाल कितें मेस्त्री आनी जाप कितें दिताय? वय तर तूं क्रिस्तांव गी वय. म्हजें नांव पळय, म्हाका बाप्तिस्म आसा, गळ्यांत बेंतीन आसा, हांव क्रिस्तांव. तें समा आमी सांगूंक जाय. म्हजें नडतें पळय तूं. हांव अन्याय करता गे पळय, हांव फोट मारता गे पळय, आनी कोणा विशयान दुस्मनकाय दवरता गे पळय, म्हज्या विशयांत म्हाका कोणाचे आड कोर्टीन केस घे आसा ते पळय. हें जावन आसा क्रिस्तांव म्हणून लक्षान. वय भाव भयणीनो, आमकां लांब लांब मागणें जाय, रेतीर जाय, कोंच जाय, सगळें जाय. तितल्यार आमचो भावार्थ मोरा जिवा उरना. तें सगळें आमच्या जिणेच्या नडत्यांत दाखोवन दिवंक जाय. जेजू क्रिस्त कुड्डे आयकतात, पळयतात, केप्पे आयकतात आनीक कोडकार नितळ जातात. ताच्या जिणेची रिजवात तो दिता आनी आपूण बसयलो सडवंदार म्हणून तांकां दाखयता. असेंच इसाय प्रवादीन सांगलेलें आसा, बसयलो सोडवंदार येता आसतना अशें घडटलें म्हणून. तें आयकून तांकां समजलें या समजना. फाटीं गेले जुवां बाप्तिस्ता थंय. फाटीं गेल्लेंच जेजू क्रिस्त बोंतून आसलेल्या लोकांक उलयकून अशें म्हणटा, तुमी अरण्याक कितें पळोवंक गेल्यात? वाऱ्यार दोलचो चिवो गी, तुमी जाणा चिवो, ताका बोळ ना. इसल्यान वारें आयल्यार इशीन घुंवता, इसल्यान वारें आयल्यार तिसीन घुंवता, तिसीन घुंवता, इशीन घुंवता, नीट रावूंक जायना. तुमचो भावार्थ खंयचो तेरासो आमकां सवाल घालचें तर जाल्यार तो कितें म्हणटा देखून अशें घुंवचें, आनी कितें म्हणटा देखून तशें घुंवचें. आमचो भावार्थ खटपा बरी आसा गी. आमचें नडतें तो वेपारीस अन्याय करता. हांव इल्लेशें वडटा म्हूण म्हाका भोगलेल्या वेळार ना, हांव क्रिस्तांव, म्हाका असो क्रिस्ताचो वांजेल, हांव तिसीन गुवाना, इशीनी गुवाना. क्रिस्ताचें नडतें, क्रिस्ताचो उजवाड, म्हजे जिणेचो उजवाड म्हणून हांव सांगता गी. तर तुमी आराण्यात कितें पळोवंक गेल्यात? सानाची वस्त्रां न्हेसल्या, बऱ्या नाजूक म्हूण न्हेसल्या मनशां पळोवंक गेल्यात गी. तसले मनीस राजवाटेंत आसात, रायाच्या घरांनी आसात, आरण्यांत नात. सबार पोटी भावां भयणीनो, सबार पोटी आमचो धर्म आमकांच पब्लिसिटी दिवच्या खातीर आमी गळसयता. परतून सांगता हांव, आमचो धर्म, आमचे मागणे, आमचे मीस, आमचे रजार, आमचो धर्म समेत we use for self publicity rather than to the publicity of God. न्ही गी तें? आमचें नडतें पळयतना कळना गी, कशें आमी न्हेसता, कितें आमी उलयता, कसो असलो संबंद दवरता. तर सानांची वस्तूरांक दुसऱ्यांक आकर्शूंक करची न्ही, तें न्ही. देवाक जर तर तूं सोदून आयलाय, देवाच्या शिकवणे प्रमाणे चल. तर तुमी कितें पळोवंक गेल्ल्यात? एक प्रवादी गी. वय प्रवादीच्या की व्हरतो म्हणटा स्वामी जेजू क्रिस्त जुवां बाप्तिस्ता वरवीं. सतस हांव तुमकां सांगता, स्त्रियाच्या उदरींत हांव जल्मल्ल्या मनशां पैकी जुवां बाप्तिस्ताच्या व्हरतो ना. कसलीं उतरां हीं? सुमयाच्या तोंडांत आनी येवची उतरां कसलीं? कितलो भागी जावन आसा जुवां बाप्तिस्त. जुवां बाप्तिस्ता विशयान सोमयान सांगची उतरां. स्त्रियांच्या उदरींत हांव जल्मल्ल्या भुरग्यां पैकी जुवां बाप्तिस्ताच्या की व्हरतो येदोळ ना. विशेश उतरां थंय. म्हज्या विशयान सांगलेलें जाल्यार सांगता आसलो कोण ना, स्वामी
स्त्रियेच्या उदारींतल्यान जल्मल्ल्या पातकी मनशा पैकी असलो पातकी मनीस ना म्हणून निजाकी जुआंव बाबतींत वर्तो जावन आसा तें सांगून जाल्ल्या बारा तोंड दामच्या आदी आनी कितें सांगता तो तुमी वाचले आयकल्या जाल्यार ह्या नव्या सोल्यांत कोण जियेता तो जुआंव बाबतिस्ताच्या की व्हरतो पळय एक गाद असल्या बरी दिसता पयल्या सुवातेर सांगता जुआंव बाबतीस व्हरतो म्हणून दुसऱ्या सुवातेर सांगता जो कोण क्रिस्ताक स्वागत दिता आपणाच्या काळजांत आनी जिणयेंत आनी कुटुंबांत आनी भुरग्यांतय क्रिस्ताक मेन सुवात दिता मेन जागो दिता स्वागत दिता तो जुआंव बाबतिस्ताच्या की व्हरतो म्हणून वय वय बागी जावन आसा आमी बागी जावन आसा आमी हें सांगूंक आमकां धैर्य मेळना जाल्यार सांगूंक आमी धैर्य घेता केन्ना आमी क्रिस्ताचेर बावर्त दवरता गी केन्ना आमी त्या बावर्थाचेर बांदलेल्या घरा बरी दृढ जिणी जियेता गी केन्ना आमी क्रिस्ताचे शिकोवण्या प्रमाणे जियेता गी माया मोगान दयाळायेन एकामेका सोडधोळ करना दुसऱ्यांची सूख दाखोवन दिनासतना दांपोवन व्हरन दुसऱ्यांचो मान आमी राखोवन आमी केन्ना जियेता गी तेंच आमच्या क्रिस्तांव जिणेची साक्ष जावन आसा आनी तसलो मनीस ह्या संवसारांत आसा जुआंव बाबतिस्ताचे की सर्गराजान वर्तो जातलो म्हणून वय तर पयले वाचपान आमकां मेळ्ळें कित्या इजाय प्रवादी सांगता ते म्हणजे पर्वत आपलें स्थान सोडून वयतीत दोंगर हालोवन पडटीत म्हजें उतार उरतलें तें उतार तुज्या काळजांत उरोवंक जाय जाल्यार क्रिस्तान दिल्ली बसवणी तुज्या घरांत कुटुंबांत आसा जंय जाल्यार क्रिस्ताचे शिकोवणे प्रमाणे जिये म्हणजे क्रिस्ताक मेन स्थान तुमच्या कुटुंबांत दी तुज्या काळजांत दी तुज्या बायल्या भुरग्यांतय दी आनी ताच्या शिकोवण्या प्रमाणे तुजें कुटुंब देवाचें कुटुंब जावन तें वाडोवन हाड तेन्ना कितें इजाय प्रवादीन सांगलेलें तें जारी जातालें कित्याक तो सांगता पर्वत आनी गुडे वेतीत पूण उजें उतार सदांच बाळटलें सर्वेस्पोर देव तो उलयता म्हणून देवाचें उतार जारी जातलेंच भाव भयणीनो हेंचो आशिर्वाद तुमचेर आनी म्हजेर हांव मागतां आमेन.